गोय सरकारच्या टॅनंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूप मोठ्या प्रमाणात टॅनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केला। आयज खरें म्हणजे 10 तारीख ही लास्ट डेट दिल्ली आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन करची म्हणून। ह्या टॅनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूंक ना ते विलिंगली येवन करचे आनी विलिंगली जर येवन केले ना ते बी जाता तितके बेगीन करचे आनी विलिंगली येवन जर केले ना आनी जर फाल्यां सकाळी पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टॅनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली। म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केले काय हरकत ना। पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट। चुकीचो थोडे जाण जे आहा पयलीं 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेंत बेश्टच घालपाक लागलेले आसा। कोणूच खंयसरूच कसलेच पयशे घेयना। आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचे आनी तांच्यांनी ताजो आयडी प्रूफ दिवचो। हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर, ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता त्याच्या हिता खातीर। आमी पळयलें आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करून गेल्लो आसा। वेगवेगळे इन्सिडंट्स हे जे आहा पयलीं मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता। पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता। ती प्रिकॉशन घेतली आसत जाल्यार टॅनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेंच्यांनी स्वताहून कॉपरेट करचें। अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीची इन्क्वायरी सुरू जातली। तुम्ही पळयतात GNH।